सालान मिनिस्टर जालो एप्रिलान. तेज्या उपरांत पावस जाल्या उपरांत अशेच दिसांनी आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्यांनी नॉर्थाक 2 आनी सावथाक 2 विलेजी ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक तुवें वचून मेळपाक जाय आनी ते कॅम्प घेवपाक जाय. त्या प्रमाणे आमी अभ्यास केल्या उपरांत डायरेक्टर आमची सेम आसली डॉक्टर शर्मिला. आमी 2 गांव नेरूल दिल्लो, एक मोर्जे दिल्लो, एक बेतूल दिल्लो आनी एक खोला दिल्लो. सरकाराचे इतकेच प्रयत्न आसले की जास्तीत जास्त ट्रेडिशनल वेवसायीक फिशरमॅन कोण आहा तेंचे कडेन आमी कशे पावतले, तेंची गांवची ओवरऑल इंटिग्रेटेड टोटल हॉला पासून शिक्षणा पर्यंत म्हणजे गांवाची उदरगत करतले जाल्यार कशी करप ह्या माध्यमांत गेले. पळोवंक गेले जाल्यार जे आमच्यो 3 विलेजी आसल्यो ह्यो एक वाडो कसो आसलो आनी खोला जास्ती जशें सरपंचान सांगलें तशें जास्ती लोक ह्या खोला गांवांत आसल्या कारणान आनी प्रॅक्टिकली जेन्ना हांव ह्या गांवांत येयलो त्या टायमार कन्विन्स जालो की जो आमी कितें करूंक सोदता जाल्यार हो खोला सालेरीत करचो म्हणून. आनी हें करता आसतना हांवें जेन्ना हें सविस्तर सगळ्या म्हाजे रिपोर्ट जेन्ना हांव CM कडेन बसलो तेन्ना CMन सांगलें की सालेरीत करचो म्हणून. हें करता आसतना केलें आमी की प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा येवजणेन आमचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी जेन्ना 2019 सेकंड टायम जेन्ना भारतीय जनता पक्षाचें सरकार सेंटराक येयलो तेन्ना फिशरीज डिपार्टमेंट हें एग्रीकल्चर मिनिस्टर अंडर येतालें. आनी जेन्ना तेंच्यांनी पळयलें की फिशरीजचो तो ग्रोथ केलो जायत, फिशरीक फुडें काडलें जायत जाल्यार खुबशे बजेट GDP ग्रोथाक आमकां फायदो पडटलो. आनी नैसर्गीक रुपान म्हणजे दर्यांचें नुस्तें मारप, बाकी आक्वा माध्यमान बाकी कितकेशे बायोफ्लक आसूं जावं बाकीचे माध्यमान जे नुस्तें पिकयता लँडार जाल्यार आमी बऱ्या पैकी वयर वयतले देश आमचो आनी देशाक भरपूर फायदो जातलो. त्या कारणान तेंच्यांनी तेन्ना सेपरेट फिशरीज मिनिस्टर केला. आयज लालन सिंग बिहाराचे आमचे मिनिस्टर आसात, ते एकदां गोंयांत येवन गेलेच. पूण हे प्रायम मिनिस्टराची तेंच्यांनी पयले हेका ब्लू रिवोल्युशन म्हणून केलें. तेजेर अभ्यास केल्या उपरांत तेंच्यांनी प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा येवजणय केली आनी तेंच्यांनी सांगलें की जशें एग्रीकल्चराक प्राधान्य दिता आमी तशेंच फिशरीज लोकांकूय प्राधान्य दिवपाक जाय. कृशी कार्ड दिताच, बाकीचे सवलती दिता. प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा येवजणेन कितकेशेच उद्योग आमी दितात. लोकांनी खूब तुमचे साठी काडलेले आहा. आमचे डिपार्टमेंट सगळे ऑफिसर्स जे आयज हांगा आहा हे तुमी पळयलां आसतलें. हे सदांच प्रत्येक फिशरमॅनाक जर फार्मराक मोठ्या प्रमाणान मदत करतात. केन्नाच फाटी फुडें जायना. आनी जाल्यार काही लोक म्हाकाय डायरेक्ट फोन केल्या उपरांत हांव तांकां दिलें सांगल्या उपरांत रोखडेच करता. हें सरकाराचें काम आहा की तुमच्या पर्यंत कितें दिवप, कितकें दिवप आनी दीत रावप. आनी हें करता आसतना हे आमचे प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा येवजणेन आमकां रेजिडन्स विलेजीस म्हणून 2 दिल्यो. एक काकरा तिसवाडीक, एक आमी हरमला, दोनूय विलेजीक 2,000 कोटी दिले. 2,000 ऑलरेडी कामां थंय स्टार्ट जाली. आयज 2 crores. पूण जेन्ना आमी चिंतलें की ह्या गांवांत बऱ्यांचे बरें गावपाक म्हाका दिसता फिशरीज डिपार्टमेंटा अंडर असलो प्रोजेक्ट फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंट. हेजे सविस्तर म्हायती प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा येवजणेन ह्या प्रोजेक्टाक फक्त 8 कोटी सँक्शन जाल्ले. आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या कायद्या प्रमाणे 60% ते दितले आनी 40% गोवा गव्हर्मेंट दितले. आनी ह्या खातीरूच जशें आमदारान सांगलें आपूण प्रत्येक डिमांडाक उलयतालो. पूण आमी उत्तर हय करता म्हणून सांगप, पूण प्रॅक्टिकली कितें अडचण आहा तें आमी सांगिना. पूण आमी आनी आमच्या डायरेक्टरान
आमचे सेक्रेटरी हे तुमच्या तालुक्यांचे आसात, तुमच्या शेजारचे गांव. आमी एकूच धरले की दितले आनी करतले जाल्यार बरें करून वचपाक जाय. जेन्ना फायल आमची सेंटराक उरली त्या टायमार सेंटरान सांगलें आमकां तुमकां 4.75 crores गावतले म्हणून. जेन्ना आमी तें जाल्या उपरांत CMA कडेन उलयले, म्हणजे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे उदार मनान तेंच्यांनी सांगलें तुमकां जाय प्रॅक्टिकली तो गरज आहा जाल्यार तुमी करात, वयलेले पयशे आपूण दिता म्हणून. म्हणजे ह्या प्रोजेक्टाक 4.75 जाले जायत जाल्यार 6 कोटी गोवा गव्हर्मेंट ह्या प्रोजेक्टाक तुमच्या खातीर खर्च करतले. म्हणजेच उलटें इक्वेशन जालां 60-40 म्हणजे सोडून 40-60 जाल्लें. म्हणजे सरकाराक जाय तुमच्या गांवांत सगळ्यो सोयी जाल्ल्यो आनी ह्या त्या माध्यमान आमी केल्या. जवळ जवळ हितून 12 आयटम्स आहा. जशें आमदारान सांगलां की तरी आमी तुमकां सांगूं सोदता आमचें ऑफिस सेक्रेटरी आसूं, डायरेक्टर आसूं जावं सगळे स्टाफ आसूं बऱ्या पैकी कॉपरेट करता. जरी कन्स्ट्रक्शन आमकां कॉन्ट्रॅक्टर फुडें बसला तोवूय बऱ्या पैकी काम करून दितलो. ते आसतले तरी तितून तुमकां कितें दिसता, कारण म्हाका विश्वास आहा की तुमी बऱ्या पैकी करून दितले. तुमी राजकारण आसतात, खंय घरानूय आसता पूण आसतलेच, पूण बरें करून घेवपाची तुमची इच्छा तुमी आसतले करून घेतले. जशें देवस्थान आनी समाज एकी कडेन संघटीत रावन तुमी काम करता म्हणजेच हेजो अर्थ तुमी ह्यो सगळ्यो ज्यो तुमकां गरज आहा त्यो सगळ्यो करतलेच म्हणून. आनी हें केल्या उपरांत हांव इतकें सांगूंक सोदता की जे हो प्रोजेक्ट सगळो आहा हो तुमच्या खातीर फक्त फिशरीज करपाक, फिशींग एक्टिविटीज करपाक न्ही, जाल्यार तुमचें फाल्यां भितर कसले क्लासी चलयतले, फाल्यां थंयसर कितें तुमकां आनी कितें एक्टिविटी करपाक जाय हें तुमी ओपन करूं शकतात. जी सोसायटी हांगर आसा, सोसायटी आहा हे सोसायटी जी तुमची आसतली हांगा हें आमी हो प्रोजेक्ट सगळो तुमच्या सोसायटी अंडर दितले. तुमी तो मेंटेन करपाक जाय. बेस्ट ऑफ बेस्ट तुमच्या फुडल्या येता जनरेशनाक तुमी कसो बरो टिकोवन दितले आनी सक्षम करून अपेक्षा बाळगिता की तुमी तें सगळें करून हो एक आदर्श फिशींग एक्टिविटी असणारो गांव गोंयांत आसतलो म्हणून. आनी केन्ना तरी आमचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी जे आपल्या मन की बातान दाखयता तो एक दीस तरी केन्ना ह्या नाल्यार 2 वर्सांनी 4 वर्सांनी आमकां पळोवंक गावतलो ही इच्छा बाळगिता. कारण आमकां जरी आमी 2 वर्सां लेट जाले मोठ्या हितून त्रास काडून दिल्ली त्रास म्हणजे कशें कम्युनिकेशन करपाक, बाकी कसले त्रास न्हू. आनी करून घेतले आमचे सेंट्रल मिनिस्टर आनंद सिंग हे सुद्दां आनी आमचे ते आमचे डायरेक्टर खूब वर्सां ह्या डिपार्टमेंटान काम केल्लें आसल्या कारणान सेंटराक चडशी डिपार्टमेंटां तेंच्या वळखीचे आहा ऑफिसर, तेन्ना हें आमकां सोंपें करपाक गावता. चड वेळ ना घेता हो डेव्हलपमेंट जालो जाय जाल्यार दाखोवन दिता की डबल इंजीन सरकार वयर केंद्राक आनी हांगर ह्या सरकाराच्या माध्यमान असले प्रोजेक्ट करपाक आमकां सोंपें पडटा. तेन्ना हांव मागता तुमचे हेज्या पलीकडे आनी कितें अडचणी आहा जाल्यार तुमी सांगची. जशें आमचे कंपेरर जो आहा तेणें सांगलें, मॅडमीन आमचे डायरेक्टरान सांगलां की एक ऑफिसर हांगा येतलोच म्हणून. जेन्ना वयलो मोठे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाल्या उपरांत आमच्यान तुमकां 2 दिसांनी एकदां 3 दिसांनी एकदां एक परमनंट ऑफिसर एक आसा. तरी हेज्या पलीकडे तुमकां सुटसुटीत जावपाक, कारण खबर आहा की तुमी जेन्ना सबंद रातभर काम केलें की तुमकां रेस्ट जाय. तुमी शहरान वचून वास्को काणकोणा वचून आमच्या मडगांव आनी काणकोणा वचून जावंक शकना. ती वेवस्था आमचे डिपार्टमेंट करतले. हांव पयलीं 2010-11-12 हांवूय मिनिस्टर आसलो, आतांय आहा. पूण जें आमचें फिशरीज डिपार्टमेंट जे तरेन आमचें काम करता हे एकदम बऱ्या पैकी काम करता. आज पासून कोणाची कंप्लेंट ना, पूण अशें म्हणिना की कोणाची कामां बेगीनूच जाता सारकी जाता, पूण करून घेवपाची थोडी आपली जबाबदारी आसल्या कारणान हो प्रोजेक्ट खूब उमेद दिसता. कारण आयज आमी पड्डे लायले म्हणून हो बरें दिसता. गेले फावट हांव येता तेन्ना मातशें दुसरे भशेन दिसतालें. कारण खूब उमेद दिसली की हांगर जे आहा 100% एक्टिविटी कर. कारण आमच्या नॉर्थाक कितें जालां की
आता फिशींग एक्टिविटी मध्ये 5% जाल्यात. आता माझ्या गांवांत सुद्धा आहा जाल्यार थंय कोण गेलेत जाल्यार 100 5 जाण उरल्यात आनी सगळे सर्विसेक गेले. पूण तुमचो ट्रेडिशनल जे डायरेक्ट नॅचरल प्रोटीन जे आहा, जे नुस्तें आमी नुस्तेंच मुटरम जायना, हे बरे प्रोटीन्स आनी बऱ्या पैकी गावता हे आमी लक्षांत दवरूंक जाय. जे आमी आर्टिफिशियल म्हणजे एक्वेरियम घेवन करता हे दुसरे भाशेचे. आनी हें उरपा खातीर सुद्दां गेल्या वर्सा आमी म्हाका दिसता काणकोणा आर्टिफिशियली घातलेले. प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजनान आर्टिफिशियल मीन्स म्हणजेच कॉन्क्रीटचे मोठे मोठे ब्लॉक बार्जीन व्हरून भायर आमी दर्यार उडयल्या, जेणे करून नुस्त्यान तांतयां घालप, नुस्तें सेफ उरप, नुस्त्याक प्रोटेक्शन जावन नॅचरली म्हणजे अशें आख्या माध्यमांत नॅचरल नुस्तें कशें वाडोवप हे प्रधानमंत्री यांनी स्टडी करून आमच्या सायंटिस्टा कडसून अभ्यास करून नॅचरली कशें वाडोवप हेजेरूय विचार केल्लो आहा. तेन्ना चड वेळ नाका येता हो तुमी सगळे मोठे संख्येन हांगा येयले तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमच्या डिपार्टमेंटान केन्नाय कितें आसत जाल्यार तुमी आमकां कम्युनिकेट करा. जाय जाल्यार हांवूय हांगा येवंक शकता, कांयच प्रॉब्लेम ना. इतकें सांगून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. येयल्ले बिकॉज ऑफ कायाका लागून एक प्रश्न जाल्लो आनी तेन्ना हांवें तेंच्या वतीन मिनिस्टराक फोन मारलो आनी मिनिस्टरान सांगलें नेक्स्ट 15 days वी विल डू दॅट थिंग. सर तुका काळजां मानसान देव बरें करूं म्हणटा. मोगळो बामणिनो BJPचो सरकार लास्ट 14 वर्सां गोंयांत राज चलयता, लास्ट 14 years. आनी जायते पाटी म्हणटाय आमी पांय गुण बरो आनी जेन्ना तुमगे लग्न जाता जेन्ना बायल पयलीं घरां भितर जाता म्हाका दिसता तुमचे पांय घालून भितर जाताय तुमगे ट्रेडिशनान पांय गुण बरो आसपा जाय. इफ यू डोंट गेट क्रेडीट आय थिंक सो वी हॅव टू डिमांड क्रेडीट. जेन्ना तुका ज्या कामाचो समज तुका कोणें तरी तें क्रेडीट दिना यू हॅव टू डिमांड क्रेडीट. हांव म्हणना कित्याक म्हणपाक सुद्दां तुका कळ्ळें जेन्ना मनशाचो पांय गुण बरो आसता तेन्ना म्हाका दिसता हें काम चालें पावलें. इट इज नॉट दॅट BJP वॉज नॉट रुलींग गोवा. BJP वॉज रुलींग गोवा द पास्ट 14 years. बट वेर देर इज अ वील, वेर देर इज अ वे, देर इज अ वे, देर इज अ वील, देर इज अ वे. सो मनशाक तर एक झटना एक करपाचें तरी समज तर एक काम करपाचें समज इच्छा आसा तें खंयच्याय लेवलार वचून करूंक जाता. जायते आमी म्हाका दिसता आमचे पंच सरपंच आसा, ZP आसा, जायते प्रपोजल जायते रेजुलेशनच्या यॉल सेंड. कोण येता रेजुलेशन पंचायतल्यान दिता आपण हें जावपा जाय तें जावपा जाय तें. बट आफ्टर दॅट सरपंच ऑर द पंच मेंबर्स ऑफ द जिल्ला हाऊ दे टेक इट फॉरवर्ड मुखार कशें वता दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. रेजुलेशन दिली काम आतां हें सांगलें म्हूण कामां चालीक पावना. यू हॅव टू फायट एंड गेट इट. दीस इज द थिंग when it's a thing of the punch, it is the will of the ZP and even the MLA. आमकडे ऑपोजिशन आसप आमी केन्ना वेगळो चार केलो ना, तो प्रबंधान केलो ना. थोडे दिसांनी ऑलमोस्ट 9 कोट्यांचो बाब दिला ना काम पडलें आसा. फ्रॉम ब्रीज टू माटेमोड हेवूय वर्क ऑर्डर जाल्ली आसा. हेवूय रस्तो जातलो दिला काणकोणचो पंच गांवडोगरीचो. सो काम कोण घेवप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी आमी ऑपोजिशन आसून केन्नाय आडकोड्यो हाडनाय. बाबा हांव ऑपोजिशनचो सरकार कितें करता तेजेर जायते कडेन गोंयांत ऑब्जेक्शन चलता. लॉट ऑफ थिंग्स वी हॅव नेवर बीन एन ऑब्स्ट्रक्शन टू एनी वन. आमी कोणी आडकोड आडमेळे हाडनाय. गांवचें बरें तें गांवचें खरेंच बरें. तूं मागीर कसलोय पार्टीचो असो कितें मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा. इट इज नॉट अबाउट द पार्टी, इट इज द थिंग डेव्हलपमेंट ऑफ द विलेज. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमदार म्हाका दिसता लोक 5 वर्सां निवडून हाडटा. बट गांवाची उदरगत ही सदांच व्हरपाची. ही परिस्थिती चोयल्यार म्हाका बाब 60 MP आसतना हें केल्लें दिसता म्हाका. सो लॉंग बॅक मेनी इयर्स बॅक इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ पार्टी, इट इज द क्वेश्चन ऑफ पिपल्स डेव्हलपमेंट. आमी म्हणटाय ट्युरिस्ट बा आमचे हेजे ट्युरिजमाचे दे आर द दीस. बट म्हाका दिसता इवन आमगेले जे फिशरमॅन they are also part of this tourism industry. When it comes to Goa, Goa म्हणटा आमी कितें म्हणटा फिश करी रायस. पयलीं उतर कितें जाता फिश माय रायस आनी माय करी नुस्त्याक. वी आर द ब्रँड एम्बेसिडर्स. इवन आमी नुस्तें आमी समज जर तूं नुस्तें ना म्हाका जाय जाण नुस्तें म्हणटा फ्रेश म्हणटा केरला गोवा आनी मेनी कोस्टल स्टेट्स. बट गोंया म्हाका दिसता जाय जाण नुस्तेंय खावपा येताय. आनी जेन्ना मातशें तरी आतां म्हारग जालें म्हणटा हांव हितू पयस काय म्हण नुस्त्याचें. बट एक नुस्तेकार भाव जाणा ते दर्या वचोन केस करून नुस्तें हाडपाचें, केस करून कितले त्रास कितले रिस्क इट इज ते जाणें.
सो यू ऑल आर ऑल्सो ब्रँड एम्बेसेडर्स ऑफ गोवा. आमकां तुमचें ट्रेडिशनल जें काम म्हाका दिसता अशें चलपा जाय. आनी हे जे सुविधा जे आज सरकार तुमकां दिता, डेफिनेटली इट इज पिपल्स मनी वॉट एवर इट इज, बट तुमकां आज मेळटा. यू ऑल आर लकी. गोंयांत तुमी नंबर पयलीं 1 आमचे केपें नंबर 1. यू ऑल आर नंबर 1 टू गेट दीस थिंग. यू ऑल शूड बी हॅपी. तुमी तुमकां जे सुविधा ताजो भरपूर फायदो काडत. सर व्हेरी इम्पॉर्टंट जेन्ना आतां बापून सांगले प्रमाणे रस्त्यार जे नुस्त्यार विकता, इट इज लायक रिस्किंग द लायफ. So I think so that retaining wall is not a part of it, but we will have to do a retaining wall. भितर रावन तांकां स्वाद कोन्न तांकां ते बरें कोन्न दिसता विकपाक. आनी इवन कोण तर असेंब्ली प्रोसिडींग्स तरी चोयली जेन्ना उलयता आसतना असेंब्लीक उलयलें, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कितले एक्सिडंट जाताय थिंगा. सो इट इज कॉजिंग थ्रेट टू लायफ ऑफ द पीपल हू आर बायींग घेताय आनी आमगे नुस्तेकार भयणीच्या भावाचे. सो दीस हॅज टू बी डन. द स्टेकेज हॅज टू बी डन. वॉट एवर फॅसिलिटीज आर देर, यू विल हॅव टू डू इट. आणि ताबडतोब एक वर्साचो म्हाका दिसता देर इज अ टायम लिमीट फॉर 1 year. यू हॅव टू गेट इट डन. हांव तुमकां आनीक पाटी शाबास दिता, शुभेच्छा दिता. ऑल द बेस्ट. आनी सदांच एकवटान रावया, तेन्ना आमचो गांव मुखार वयतलो. देव बरें करूं. साडेऱ्या गांवांत हेच्या पयलें केन्ना जाल्ला. आनी टुडे आज म्हाका दिसता आमकां सगल्यांक, नॉट ओन्ली यू, साजूचे भाव भयणींनो, आमकां केपेकारांकूय एक व्हडली खुशालकाची खबर. बिकॉज आख्ख्या गोंयांत दीस इज द फर्स्ट टायम गोंयांत हो प्रोजेक्ट आज गोंया भितर आमच्या केपेंच्या मतदारसंघात जाता. आनीक सगल्यांनी उलयलां त्या प्रमाणे हांव काळजां मनासून दोतोर प्रमोद सावंताक देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फिशरीज ताका काळजां मनासून देव बरें करूं म्हणटा. मोगोड बाबणींदो 2023 आमच्या भावान जेन्ना उलयतालो सांगलें जेन्ना ऑनरेबल मिनिस्टर ह्याच हॉलाक आयिल्लो 2023 आनी ही परिस्थिती ह्या हॉलाची आनी वाठारांतली चोयली तेन्ना म्हाका दिसता आय थिंक सो फ्रॉम 24-25 2 वर्सां आनी आतां व्हडलें सेशन जालां तेन्ना इन एवरी डिमांड आय हॅड आस्क्ड. आनीक लास्ट जेन्ना सेशन जाल्लें ऑनरेबल मिनिस्टरान प्रॉमीस केल्लें बिफोर द नेक्स्ट असेंब्ली सेशन वी वील ले द फावंडेशन स्टोन. हांव व्हडल्यान ताळयो मारपाक लायता मिनिस्टर. साळेरी गांवांक हो प्रकल्प, हो जो एमावंट जर पळयत 11.5 कोटी जो फिगर पळयत जाल्यार हो फिगर फक्त एक साळेरी गांवचो प्रोजेक्ट दिसना. तर संपूर्ण सावथ गोवा कसो व्हडली कार्यक्रम व्हडली प्रोजेक्ट असतात किंवा मतदारसंघाचे कॅपिटल असता पळय, जशें आमचे कॅपिटल केपें मोठी प्रोजेक्ट असतात तशे पद्दतीचो प्रोजेक्ट हो. म्हळ्यार 11.5 कोटी हे आमी साळेरी गांवांक आम सरकार मोडटा. 11.5 कोटी हे पयलीं ताळे मारप पळय. 11.5 कोटी आमच्या गांवांक येतले. ल्हान गजाल न्ही, बाकी सगळे कितें म्हणटा सोंग कसली करपाक मेळटात, पयशांची सोंग खंय करूं मेळना. पयशे प्रॅक्टिकली हाती आसपाक पडटात, पयशे उपलब्ध करून दिवचे पडटात. आनी हे पयशे आज उपलब्ध करून दिल्ले आसात आमच्या आदरणीय मिनिस्टरान. डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकार, डॉक्टर प्रमोद सावंताचे एक फायनान्स मिनिस्टर म्हणून तेजो सपोर्ट आसाच. आनी तुमकां खबर आसतलें की सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी गोवा गव्हर्मेंटाच्या जोड पावलांनी हो कार्यक्रम जो हो प्रोजेक्ट आसा. म्हाका याद जाता की 2021 बी सुरवात जाल्ली, जो प्रपोजल पंचायतीक येयल्लो आनी ते टायमार पंचायत भाजपाय पंचायत आसली, पंचायतीन प्रपोजलाक फुडाकार घेवन मान्यता दिल्ली. आनी तेजे उपरांत परत जे आतांची बॉडी जी आसली ताणें टायम टू टायम म्हणटाचे सपोर्ट करून सहकार्य करून म्हणटाचे आज प्रोजेक्टाक हो आर्मी पावता. टायम टू टायम गोंयच्या सीएमा कडेन अनेक फावटी चर्चा जाली आसतली. आमच्या अनेक फावटी जे पार्टीचे कोर ग्रूप आनी मिनिस्टरांची मिटींग आसतात थंय आमी खूब फावटी प्रश्न उलोवप केल्लो. आनी खास करून मिनिस्टर जे आमचे मित्र आनी खरेंच कमी उलोवपी पूण चड काम करपी, हांव ताका आतांच लागींसान वळखता. पयलीं पासून जेन्ना जेन्ना ह्याच टायमा हांव आमदार ना तितले पयलीं जितले टर्म तेंचे आसले तेन्ना तेंचे बरोबर आमदार म्हणून 2007 साकून आमदार म्हणून काम करून मेळ्ळा. आनी हांव तांकां लागींसान वळखता. चड उलोवप जायना, हाय फाय ना, शो ऑफ करप ना, पूण काम करून दाखोवप अशे पद्दतीन काम केल्लें आसा. हांव चड लागींसान वळखता कित्याक आमी 10 जाण गेल्ले पळय G10 तेन्ना सामके आमचे सिनियर मेंबर आनी सगळ्यांक एडवायस करपी आनी बरी हे दिवपी. आनी तेंचे विचार जे आसात ते सगळे म्हत्वाचे मोलादीक आसात. म्हणटकीच खरेंच तेणी तो परत फाटल्यान पाठ पुरवठा केला, खूब म्हत्वाचें. हे जोड पावलांनी 60-40चे काम तुमकां खबर आसतलें. म्हणजे गव्हर्मेंट आदरणीय मोदीचें सरकार आनी आमच्या आदरणीय प्रमोद सावंत सरकार दोगांच्या जोड पावलांनी जाल्लें काम आनी खास करून आमच्या माननीय मंत्र्याच्या फुडाकारान जाल्लें काम हें.
मदींच मागीर थोडोसो आनी प्रसंग असो येयलो. पयलीं तुमकां खबर आसतली 10 कोटी 8 कोटीच्या आसपास हो टेंडर आसलो. मागीर थोड्योश्यो आनी जे फॅसिलिटी हांगा हे करता आसतना मागीर तेजल अजय मागीर पंचायत तुमी मुद्दम तेतून खुबशे आनी हे जाय ते जाय ते जाय अशे खुबशे एड केले. चंद्रकांत सदी हांगा आसा डेप्युटी डायरेक्टर आनी सगळे काही एड जाल्ले कारणांनी तो कॉस्ट आनी वाडलो, 2 कोटीचे वयर वाडलो आनी 10 कोटी 10 करोड 76 लाख जालो, म्हणजे पावणे 11 कोटी जालो. आनी जेन्ना 2 कोटी आनी वाडले तेन्ना सुद्दां अशें मॉलाचें काम जें आसा ते आमच्या मिनिस्टरांनी केलें की ते परत जेन्ना एक कोटी सँक्शन जाल्लो एमावंट आसता आनी सडनली एमावंट जाल्यार वाडटा जाल्यार परत वयल्यान मान्यता घेवची पडटा, खूब कितें उलाढाल करची पडटा. ती उलाढाल आमच्या माननीय मंत्र्यांनी केली आनी आयज हे पास केल्ले आसा. मागीर तेजर आनी अजयाचो खूब कॉन्ट्रिब्युशन आसा. खंयच्याय कामाक कसल्याय कार्याक आमचे ते मंडळाचे ते सेक्रेटरी म्हणून काम करतात, सरपंच म्हणून जालेच, पूण जेन्ना आमी मंडळाची कमिटी बसतात किंवा आनी कसले कार्य बसतात किंवा काय केन्ना सीएमाची विजीट आसता, मिनिस्टराची विजीट आसता, केन्नाय खंयचोय टायम येवं जर येयलो जाल्यार तेजो हो प्रोजेक्टा बद्दल तुमी डिस्कस करप. सीएम कसल्याय कामाक येवं, पार्टीच्या फंक्शनाक येवं आनी कितें लागून हेमी तेच उलोवप हे आमच्या साडेतीचें काम खंय पावलां, कितें जालां हेजेर. मिनिस्टर हेजे पयलीं तेजे कडेन कितले फावटी तरी वचप जालां, फॉलोअप करप चालू आसलें. म्हाका याद जाता की आमचे बाई अस्मिता जी नंदूची घरकान्न आसली पयलीं पंच डेप्युटी सरपंच तेन्ना सुद्दां आमी एक फावटी त्या कामाची पाहणी केली आनी जाय अशें म्हणून प्रपोजल फुडें केल्लो. पूण मागीर ते फॉरेस्टान कितें तरी एनओसी मेळना करून तशें उरलें. पूण जेन्ना परत तेन्ना हो प्रपोजलाक येयलो मागीर तेजेर आनी हेजेर इतलो पाठ पुरवठा केलो, फॉलोअप केलें म्हणटाशें फाटल्यान लागून म्हणटाशें हे आयज गांवा खातीर एक वरदानचें. त्या गांवा खातीर ही वस्तू केन्ना विसरपाक शकनात. ही केली जाल्यार काम लायफ टायम उरलें. हे हॉल जे आसा हे हॉल येता तूं सकल आनी हॉल आसा, रॅम्प आसा, जे आमची भयणी जेन्ना नुस्तीं घेवन बसतात रस्त्यार, जेन्ना गाडी येता तेन्ना ह्या वटेन त्या वटेन येता, सकल बसल्यार कस्टमर मेळना पूण लोक वयर बसता पूण जागो ना. त्या जाग्या खातीर तेन्ना बसपा खातीर ती प्रोविजन हे सगळें प्लॅनिंग करून म्हणटा असो हो ही आंखणी आसा. पूण हे काम जाले उपरांत साडेरी गांवांक आनी काम उरचें ना. काम उरचें ना बारीक मोठी कामां आसताच, काम लायफाक केन्ना कामां जायनात. पूण मोठी कामां जी आसात जे ह्या कामांतल्या नांवांनी आख्खे साळेरीचे दोनूय वट म्हळ्यार खास करून पागी भाव जे आसात, जे पारंपारीक मच्छीमार आमचे भाव आसात त्यांची मोठी समस्या दूर जाता. आनी ताचे खातीर तुमी आमचे आदरणीय आमचे प्रायम मिनिस्टर, आदरणीय मुख्यमंत्री आनी खास करून आमचे निळकंठ हळदणकर जे ते फुडाकार घेवन इतलो पयशे दिवपाक मान्यता दिली हेचे खातीर तुमी ताचो आभार मानपा जाय. लायफ टायम उपकार विसरपा जायना. म्हणून भावांनी पयलीं म्हणलें कसलेंय सॉंग करपाक मेळटा, पयशांनी सॉंग करपाक मेळना. म्हळ्यार कशें जो पर्यंत पयशे ना पूण गोश्ट कितली करूं शकतात पूण पयशे जो पर्यंत मेळना तो पर्यंत कांय करूं शकनात. पूण हे प्रॅक्टिकली पयशांचें प्रोविजन करून आयज ह्या कामाची सुरवात जाता. म्हणटकीच हे काम जाले उपरांत एक मोठी गजाल, मोठी वरदान आसा. आयज खोला पंचायत हेच्या पयलीं भाजपमय आसली, आतां सुद्दां भाजपा सहकारांनी भाजपाच्या पॅनलाक खाला आयज सरपंच पंचायत चलता आनी बऱ्यापैकी काम कार्य जायत आसात. एका फाटोफाट एक अनेक काम जायत आसात. हांगाच न्ही आनी मतदार खंयच्याय बाकी मतदारसंघात बाकी भागांत सुद्दां काम करता आसतना आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत जो आसा केन्नाच भेदभाव करना. केन्नाच पळयत आसतना अशें काम करतात की खंयचो मतदारसंघ विरोधी पक्षाचो आसा की खंयचो कोण आमदार आसा कोण मंत्री ना. जर काम जावपाक जाय सगळ्यांचें जावपाक जाय अशे पद्दतीन डॉक्टर प्रमोद सावंताचें काम करपाची पद्दत आसा. अनेक कामां तो चालू दितात आनी केन्नाच खंयची काम उरपाक जाय तेजेर टिका खूब जातात. ती गजाल वेगळी, सरकारची टिका जातात तेजेर जातात पूण जावन तो केन्ना पर्व करता. काम करता आसतना सगळे कडेन करपाक जाय अशे पद्दतीन काम करीत आसता. पूण तांचो आभारी आसा आमी. आनी आनी फावटी माननीय मंत्री जे आमचे आसा निळकंठ बाब त्यांनी इतले अथक परिश्रम घेवन हें काम करून दाखयलें आनी आयज ताचो हे आमकां फुडें फळ मेळटलें. कारण तांकां सगळ्यांच्या वतीने आमच्या साळेरी गांवाच्या वतीने खोला पंचायती वतीने हांव तांकां तुजो आभार. आनी हें तुजें काम हें उरलें तर लायफ टायम उरतलें, तुमची ह्या कलाकारांक सदी उरतली. इतलें सांगता सगळ्यांचें बरोबर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.